मुख्यमंत्र्याच्या फटिंगपणाक गोंयचे लोक विटल्यात। वेंचणुके वेळार धर्मनिरपेक्ष पक्ष म्हणपी भाजपा तसो ना हे लोकांक कळ्ळां असो आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केला। राष्ट्रवादी काँग्रेसीन आपल्या संस्थापक दिसा निमतान उत्तर गोंयांत पणजे आणि दक्षिण गोंयांत मडगांवां 9 कचेऱ्यो उगडल्यात। लोकसभेचे वेंचणुकेची राष्ट्रवादी काँग्रेस सध्या नेटान तयारी करता। ज्या वेळेला आपल्याला सत्तेवर यायचं आहे तिथं हिंदुत्वाचा नारा लागवायचा आणि मग त्या भूमिकेपासून सुद्धा मागे जायचं। काही वेळेला आपण सेक्युलर आहे याचं भासवायचं, सत्तेवर आल्यानंतर त्या सेक्युलरिझम पासून आपण लांब जायचं, अशी जी एक भूमिका चाललेली त्याच्यामुळे लोकांच्या मनामध्ये संभ्रम आहे। लोक मोठ्या प्रमाणात नाराज आहे। आज जर तुम्ही कुठल्याही विधानसभा मतदारसंघामध्ये इलेक्शन्स घेतल्या तर भाजपचा पराभव गोव्यामधला अटळ आहे। त्याच्यामुळे एखाद्या भीतीच्या एखाद्या प्रेशरच्या खाली इथले लोकप्रतिनिधी वावरतात की काय असा संशय येण्यापर The secular votes from the Hindu community, the secular votes from the Muslim community and the secular votes from the Christian community will want to come back. And there is a vacuum and therefore NCP will be the face. आमदार विष्णू वाघ राष्ट्रवादीत वचपाक सोदता म्हणपाची खबर खरी काय म्हणून मिडियान केसरकाराक विचारले। तो म्हणटा विष्णू आमदारकी सोडीतशी सध्या तरी दिसना। विष्णू वाघ हे सध्या लोकनियुक्त आमदार आहे। एखादं मोठं पद सोडायला तेवढंच डेअरिंग लागतं, कारण आज त्यांची टर्म अजून 4 वर्षाची व्हायची। त्याच्यामुळे ते असा काही निर्णय घेतील असं मला वाटत नाही। त्याच्यामुळे मी आता काही सांगू शकत नाही। तेवढा मोठेपणा आणि तेवढं धैर्य आणि लोकांसाठी हे सामना देण्याची तयारी कोणीतरी दाखवली पाहिजे। ते दाखवू शकले तर आम्ही त्यांचं कौतुक करू। राष्ट्रवादी काँग्रेसीतलोच उमेदवार लोकसभेक उबो रावतलो। हेर खंयच्याच पक्षांतल्याक राष्ट्रवादीची तिकेट मेळची ना अशें निळखण हळर्णकारान स्पश्ट केलें। आमचो उमेदवार आसतलो लोकसभेक, आमचो पक्षाचो आसतलो, म्हणजे कसो गेले फावट काँग्रेसीन आमी उबो केला अशें जावचें ना। आमचो पक्ष आसतलो। रिपोर्टर मयूर नायक आणि चलचित्र खबराकार चेतन गांवस। फोंडे पालिकेचे कोयराचे ट्रकावयल्यान थंयचे सध्याचे आणि आदल्या आमदारां मदीं वाजला। आपूण वा पालिका कोणाचो सूट घेना। रस्त्या कडेन कोयराच्यो गाडयो दवरचे परस सन ग्रेस हॉटेला कडेन मेकळे जागेर दवरप चड बरें अशें पालिकेक दिसलां आसत अशें आमदार लवू म्हणटा। कोयराच्या निमतान फोंडे पालिका सुडाचें राजकारण करता म्हूण रवी नायकान आरोप केल्लो। ताका आमदार लवून जाप दिल्या। सन ग्रेस हॉटेला कडेन वा फोंडे शारांत खंयच उक्त्या सुवातेर टेम्पोनी भरून कोयर दवरचो न्हय अशी मागणी करीत आतां मोगो युवा संघान एक निवेदन पालिकेक दिलां। मोगो युवा समितीन म्युनिसिपालिटीक लेटर दिलां। सनग्रेस हॉटेला सायडीक ज्यो पळय पार्किंग हें केल्या कचऱ्याच्यो गाडयो बिडयो व्हरून दवरता त्यो थंयच्यो त्वरीत काडच्यो अशें म्हणून। फाटले दिसांनी ते पिकअपवाले सुद्दां म्हाजे कडेन आयिल्ले की आमकां त्या लोकांक घाण मारता थंय आनी ती ते गाडयो थंयच्यो काडच्यो। मध्यवर्ती ठिकाणां त्यो गाडयो बऱ्यो दिसना आनी ज्यो से अगली लूक टू द टावन अशें म्हणून ते आयिल्ले म्हजे कडेन सांगपाक। पण हेतून म्युनिसिपालिटीन एक्शन घेवप हें योग्य आशिल्लें। आमकां भितर तसो एक्झिक्युटीव रोल ना। एक्चुअली थंय दवरूं जायना अशें म्हाकाय दिसता। इट गिव्स ए बॅड नेम टू द कावन्सील ऑल्सो। खंय तरी आमी बदल्याचें सुडाचें राजकारण करता तशें करूं जायना। दॅट इज नॉट माय नेचर ऑल्सो आनी आमकां कोणें शिकयलें ना। ताणें चिंतलां आसतना की गार्डना पेक्षा थंय दवरप सोयीस्कर, कारण हरशीं म्हणून त्या वटेनच्यान घाण त्या व्हाळान सगळी घाण आसता आनी त्या व्हाळा कुशीक ताणें दवरना। ते म्युनिसिपालिटीन जें एक्शन घेतलां तें रॉंग हांव म्हणना, पण आनी जर खंय तेंचे कडेन दुसरो जागो आसा तातूंत दवरचें ताणें अशें म्हाकाय दिसता। वास्को टिळक स्टेडियमाचे VIP बॉक्स आणि खेळगड्याच्या रुमाचे सिलींग कोसळ्ळें। नोव्हेंबरांत गोंयांत जावपा आशिल्ले लुझोफोनिया गेम्सा खातीर वास्को टिळक मैदानाचें काम नेटान चल्लां। पावसांत पासून ग्रावंडाचें कन्स्ट्रक्शन चल्लां। वास्कोचें टिळक मैदान नवें केल्या उपरांत एप्रिलांत ताचें उक्तावण जाल्लें। मात पावसाच्या उदकाक वाट दवरूंक नाशिल्ल्यान स्टेडियमाचे VIP बॉक्स आनी खेळगड्याच्या रुमाचें फॉल सिलींग कोसळ्ळें। ग्रावंडाचेर सध्या रेंव घालपाचें काम चल्लां, पूण पावसांत सगळी रेंव व्हांवून गटारांत वता। एक्सपान्शन जॉइंटाचें काम चालू करता तेन्ना सडनली पावस येयलो आनी ते मातशें लिकेज जावन ते पयलीं काम करूंक नासलें काय कितें? काम ना, तितलें काम नासलें करूं। पयलीं सकयलें काम केलें एक्सपान्शन पूण एक्चुअली कॉन्ट्रॅक्टरान पयलीं फिलींग करपाक जाय आसलें न्हू? हय, तांकां कितें इंस्ट्रक्शन तें म्हाका खबर, पूण एक्चुअली फिलींग करपाक जाय आसलें। The ground preparations are going on. The filtration media is considered. The filtration pipes are being put. Okay, and then it has rained. The water is creating a little bit of problem, but things will be done. The layers will be considered properly. Okay, and we have considered on top the waterproofing of the tiers. Okay, with the expansion joints and the evercrete.
and the ground is still not being taken over by SAG. The work is still going on. The seepage which has been occurred will be filled in. Seepage is being done. The seepage has come down to a lot. It's come down almost to the fullest extent. Little bit is there. It will be done. The covers will be taken up, and it will be filled up. The work is in rainy season also it is being carried out. Yes, the work is carried out. We have to consider the drier spells and do the work. तुम्ही आता माझ्या फाटल्यान पळयता हे सिलिंग सगळें कोसळलेलें आसा आनी ग्रावंडाचें काम हांगसर आतां रेंव घालून ते करता पूण पावसान भर पावसान हें काम चल्लेल्या कारणान रेंव सगळी व्हांवून ही ड्रेनेजान येयल्ली आसा ह्या कामाचो दर्जो उरतलो काय कितें वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर सुरेंद्र मडकयकर. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.